NK मनरिजवण ह्या खाजगी संस्थेच्या जोडपालवान गोंयभर कोंकणी नाटकां थिएटरांनी जातली। परतून एकदा फिरंगी फटास ह्या नाटकान ह्या उपक्रमाक सुरवात जाता। 18 जूनाक फोंडेच्या कला मंदिरात ह्या नाटकाचो शो जातलो, अशी माहिती आयोजकांनी दिल्या। नामनेचे लेखक पुंडलीक नायक हांणी नाटकाचें लेखन केलां, जाल्यार सुशांत नायक हांणी दिग्दर्शन केलां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमची जी कोंकणी नाटकां आसा ती आज मांडा पुरती न दवरता, तांकां खंय तरी एक कमर्शलायज करपाची गरज आसा। आनी म्हाका दिसता की जो पर्यंत आमी तेंचे टिकेट शो लायना तो पर्यंत ती कमर्शियल लेवलाचेर येवची ना आनी तेंचो स्टँडर्ड लेवल जो आतां आसा तेजून वाडचो ना। त्या खातीरूच 18 तारीख म्हणल्यारूच आमचो क्रांती दिसा आमी हें एक नवें पावल मारता। गोंयभर गाजलेलें अशें एक नाटक कला चेतना वळवय आनी बाब राजदीप नायक हेंच्यांनी निर्मीत केल्लें परतून फिरंगी फटास हें नाटक आमी आमच्या राजीव गांधी कला मंदिरान येता त्या 18 तारखेक आयतारा 7:30 वरांचेर आमी हें लायिल्लें आसा। तशेंच अशीं नाटकां ही आमची सुरवात आसा 18 तारखेच्यान। अशींच नाटकां आमी गोंयभर सभागृहांत म्हणल्यार रवींद्र भवन जावं वास्को, मडगांव, म्हापश्यां अशें जायते सभागृहांनी आमी ही नाटकां हेजे फुडें लायतले। पूण 18 तारखेक आमी हे नाटकान परतून फिरंगी फटास हे नाटकान सुरवात करता। तर हेज्यो टिकेट्स आमकां कला मंदिरान मेळटल्यो, तश्योच ऑनलायन आमी टिकेट्स दवरल्यात। टिकेट लावन सगळ्यो गजाली त्या टिमीक पळोवच्यो पडटा। त्या जाग्यार कोण जर दुसरी टीम आयली फक्त कमर्शियल लावपा खातीर जाल्यार तें बऱ्याक पडटा। आनी ही NK एंटरटेनमेंटान सुरवात केल्या आनी ती आमचें पयलें नाटक लायता तें परतून फिरंगी फटास। योगायोग असो की परतून फिरंगी फटास हें माध्यम प्रश्नाचेर हें नाटक जागृतीचें नाटक आनी 18 जूनाक खरें म्हणल्यार ह्या क्रांतीची सुरवात जाल्ली। 2012 वर्सा 18 जूनाक ही क्रांती सुरू जाल्ली आनी मागीर आमी नाटकांतल्यान कितें करपाक शकता जाल्यार जागृतीच्या नदरेन आमी नाटक काडपाक शकता म्हणून आमी फिरंगी फटास हें नाटक काडलें। 2012 त्या नाटकाचे जवळ जवळ 180 सुमार प्रयोग जाल्ले। आमी धरलेले जागृती जाल्या उपरांत प्रश्न सुट्टलो म्हणून प्रश्न सुटलो ना म्हणून आमकां परते 2017 येवचें पडलें। 17 परते आमी येयले परतून फिरंगी फटास घेवन आनी आयज मेरेन ह्या नाटकाचे जवळ जवळ 235 प्रयोग जाल्यात आनी आमी आतां ते स्टॉप करपाक सोदताले। पूण एक विचार नंदनान म्हटलो की बंद करच्या पयलीं आमी एक टिकेटेड शो लावया म्हणून आनी तो आमी 18 जूनाक लायता। ताज्या म्हणजे कमर्शियल नाटक सुरवात करपाची सुरवात फिरंगी फटास ह्या नाटकान जाता आनी बरोबर 7:30 वरांचेर 18 जूनाक हें नाटक जातलें। ह्या नाटकाच्यो टिकेटी म्हणजे आतां आमी जो स्टेटस पळयताले म्हाका दिशिल्लें इतले प्रयोग जाल्या उपरांत टिकेटी खपतल्यो काय ना खपतल्यो, पूण आतांचो जो आमचो स्टेटस आसा सादारण 60% ऑलरेडी टिकेटी बूक जाल्या। ही आनंदाची गजाल। म्हणजे आमी खूब फावटी भंय दिसतालो की टिकेटी खपतल्यो काय कितें म्हणजे नाल्यार मागीर लोकांच्या आंगार घालून त्यो खपोवच्यो पडटल्यो। पूण आनंदाची गजाल म्हटली इतले शो जावन सुद्दां गोंयचो रसीक प्रेक्षक गोंयच्या नाटकांक टिकेट काडून येता ही सुरवात आसा आनी ही पॉझिटिव्ह सायन आसा कोंकणी रंगमंचे खातीर।